सरकार रिटायर जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक एकार एक एक्सटेन्शनां दीत आसा. सकयल्या स्टाफाक वाव मेळना. एक्सटेन्शनाचेर धोरण कितें काय म्हूण काँग्रेस धरून अपक्षांनी सरकाराक बरोच उजरायलो. तातूंतच आमदारांच्या प्रस्नाक जापो दितना पर्सनल खात्यान दाखय लिपय केल्ल्यान वातावरण तापलें. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटात सरकारान वर्साचें एक्सटेन्शन दिवपाची पद्दत बंद केल्या. आतां म्हयन्यांनी दितात. सकयले अधिकारी सक्षम नासल्यार एक्सटेन्शनां दिवप चुकना. मनशा प्रमाणे गायडलाइन चेंज जाता or does the government have any white paper or policy in force for granting extension to this retiring government employees? प्रत्येक मेंबराक वेगवेगळी हो मार्दोलकर कसो आयला हांगा? सीएम वेगवेगळी आन्सरां मेळटा. हो रिप्लाय तुलो 5 ऑगस्टाचो तुमच्याच सरकारान पर्सनल डिपार्टमेंटाक दिलो. तांकां एक वेग दिलाय, तांकां एक दिला, आमकां एक दिता. Okay, but Chief Minister is answering you. Dhalen, let him answer. Speaker sir, replies are showing different. Can we know the policy in place from your side? ना मागीर कितें? स्पीकर सर, देर आर सर्टन गायडलायन्स. मातशें आयकून घे. कितें गायडलायन्स? एखादो रिटायर जाता आणि फाटल्यान ऑफिसर तयार जाल्लो ना. इफ देर इज नो इनफ राइप्ड ऑफिसर, then he can be considered as for extension. That is one thing. हांवें एक्सटेन्शनां सुद्दां आतां वर्साची दिवंक ना, बिकॉज एक कोणाक तरी एक्सटेन्शन दिलें जाल्यार फाटलो रखडटा. पूण एखाद्या वेळार जर क्वॉलिफायड मनीस फाटल्यान नासत जाल्यार 3 म्हयन्या खातीर 4 म्हयन्या खातीर एक्सटेन्शन्स whatever extensions given are in months, not in year. 7 people have been recommended. तांचो प्रोसिजर चालू आसा. म्हाका दिसता एज एंड व्हेन द अपॉइंटमेंट इज डन, तांचे मेडिकल वगैरे ह्यो गोष्टी जावपाच्यो आसात. त्यो जाल्यो की वी विल सी दॅट एवरी तालुका गेट्स इंडिपेंडंट बीडीओज. त्याच्यानंतर ह्यो गोष्टी उरच्यो ना. डिपार्टमेंटाक सारकी रिप्लाय I want to know whether Chief Minister is giving an assurance कि all employees have got a fixed age of retirement. आणि extension दिवपा जायना. ल्हान अफसराक वय सरोन जाय. हे दिवपा जायना. So I want to know from the Chief Minister what he's doing. Speaker whether sir, he's giving an assurance or not. एखाद्या आमदाराक एखाद्रें आश्वासन जाय. अशें ब्लँकेट आश्वासन दिवप जावचें ना. आय कॅनॉट गिव ब्लँकेट एश्युरन्स. केस टू केस स्टडी करूंक जाय. नवीन मुख्यमंत्री मेळ्ळो म्हणून कितेंय ब्लँकेट आश्वासन हांव दिवचो ना शाण्या. पिळगांवच्या शांतादुर्गेचे कौलाचो उत्सव सोमारा राती मोठ्या भक्तिभावान जालो. शिरगांवच्या लयराई जात्रे वरवीं पिळगांवांत धोंडाचो उत्सव जाता. पाडव्या दिसा देवी देवळांतल्यान भायर सरता आनी गांवांतल्या घरांनी कौल दिता. मागीर 3 दिसां उपरांत देवी देवळांत वता. तेन्ना धोंड उज्यांतल्यान वतात. पळयात पिळगांवचो कौल. शांता दुर्गा माता की जय. पदे 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 हर हर महादेव. शांता दुर्गा माता की जय. घेऊया एक विराम.